मोगो भाषा माध्यमावेले धोरण केन्नाच बदलचे ना तशें स्पश्टीकरण मोगोच्या कार्याध्यक्षांनी दिलां. माध्यमीक शिक्षण आवय भाशेन जावचें ह्या धोरणाचेर मोगो चलतले अशें तांणी सांगलां. पणजेक आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. आम्ही फक्त युती आमची आसा अशें म्हणटा. युती आसा ही गोष्ट खरी न्ही. नो बडी वील नॉट बिलीव इट. वन हॅज टू बिलीव युती आसा. पण हेजो अर्थ फुडें कितें घडटलें अजून 4 म्हयने 3 म्हयने आसा आनी दिसान दीस राजकारण बदलत आसता. हे तुमी पेपरवाले तर बरोबर हाडटा. केन्ना 23 म्हणटा, केन्ना 33 म्हणटा, 43 म्हणटा आनी बाकीचे लोक म्हणटा. पूण त्या प्रमाणे हो मोगो पक्ष हो ह्या असल्या कारणाने भूमीतलो पक्ष एका नवे दीस येयल्या कारणान आमी आमची भूमिका वारंवार त्या प्रमाणे इलेक्शना खातीर तरी बदलू शकता. आमचे देवजण बदलचे ना. We should go alone. We should leave BJP. Yes, most of the committee members have that opinion, but that opinion finally depends upon how it comes to at the last moment. Because definitely most of our committee members are homogeneous unit, not heterogeneous unit. All will come together, whatever may be the decision of the party. आम्ही जेन्ना फाटल्या शेनवारची मिटींग घेतली जवळजवळ 700-800 जो लोक असलेले आणि सगळे आम्ही मोठ्या प्रमाणात मिटींग घेतली आणि मिटींगेन कितें लोक असे हाडून आसले संबंध एरियेतले लोक येयल्ले. डेट शोड डेट पार्टी हॅज डन समथींग न्ही. त्या लोक मुद्दाम येवचे ना. आणि आज तुम्ही एक लक्षात धरा, विरोधी असताना लोक येता हे लक्षात धरा. तुम्ही पार्टी कडेन आजूय असंख्य लोक कॉन्टॅक्ट करता. आमचे धोरण भाषा सुरक्षा मंच हा पळय त्या भाषा सुरक्षा मंचाक पुरक की आमकां दिसता की गोंयांत जर गोंयपण तर उरतले जाल्यार मराठी कोंकणीनूच हे प्राथमीक शिक्षण जावपाक जाय आनी ग्रँड्स बंद जावपाक जाय. हय आनी तशें जावं. कित्याक तुमी कितें प्रयत्न केले सरकारांत ग्रँड्स बंद करपाक? प्रयत्न म्हणजे आमी आमचो जो मुवमेंट आहा तो परत सांगीत आसा. सरकार सांदीक आसता. भायर सरता तुमी? 21 लोकांचे आमी भायर सरले म्हणटा प्रश्न मिटता. शकता न्ही पण तुमचें आयकना सरकार. प्रश्न मिटाना न्ही तसो मिटाना न्ही. आमी प्रयत्न करता. आमची बाजू जड करपाचो प्रयत्न करता, स्ट्रॉंग करपाचो प्रयत्न करता. जेणे कारणान जे आमचे ध्येय आसा ते आमकां करूंक मेळो. सेंट्रल कमिटीन 2-3 तरेची डिसिजनां दिल्ली आहा. तुमकां सांगलें दिसता हांवें अ ब क अशे प्लॅन आमी तयार केल्ले आसा. त्या प्लॅना प्रमाणे आमची नेते मंडळी आहा ते सुतोवाच करीत असतात. पण हेजो अर्थ असो न्ही की सेंट्रल कमिटी आतां आमची रिजीड आसा. रिजीड ना. बाह्य विकास होच विकास अशें आमी मानिना. अंतर्गतूय विकास जावपाक जाय. लोकांचो भाईचारा वाडपाक जाय. आनी त्या शिवाय आमचे जे आसले जे विशय आसा पूण म्हणटात हे विशय बऱ्या रितीन तो सुटोवंक जाय. आनी मुख्य म्हणजे प्रत्येक लोकांक गोमंतक्यांक तरी आतां हो फुडलो एक मोठो प्रश्न येतलो की मूळ गोमंतक्यांक जागा आसतली काय ना घर बांदपाक. त्या संबंदी आमचे विचार चालू आहा, विवेचन चालू आहा. प्रत्येक घरान सरकारी जशें तो आपल्या पांयाचेर उबो रावपा खातीर ताका नोकरीचे आमी परिस्थिती